शेनवारा वाळपय नगरपालिकेन 2017-18 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर केलो। 4,50,00,000 अर्थसंकल्प पालिकेन मांडला। शेनवारा जाल्ल्या अर्थसंकल्पाचे बसकेत सगळे नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। पालिकेच्या बजेटाविशीं नगराध्यक्ष रामदास शिरोडकर हांणी अधिक माहिती दिल्या। आरडीएक्स कोहती वाळपयच्यान दिनेश करपे। बजेट एस्टिमेट फॉर 2017-18 आम्ही आताच बजेट कावन्सिलान फायनल केल्ली आसा 2017-18 आनी सगळे कावन्सिल ह्या बजेटीक आमचे हांगा सगळे आशिल्ले हाजरी सगळ्यांक जाल्ली। तेन्ना आमी हेड जे दवरलेले आसा ते म्हणजे इनकम सायड जे आमी हेड आयज बजेटीन दवरलेले आसा ते म्हणजे ऑक्ट्रॉय आमी 50 लाख पर्यंत दवरलेले आसा, सोपो 11 लाख, तशेंच बिल्डींग रेंट आहा ते 50 लाख आनी एक्सपेंडिचर सायड जे आमी दवरलेले सॅलरी ग्रांट 50 लॅक्स आनी तशेंच सॅलरी ग्रांट्स 25 लॅक्स, तशेंच वर्कर टेम्पररी बेजीस जे आमचे कडेन आसा तेंचे 50 लॅक्स आनी प्री मन्सून जे आमी लेबर जे काम करता प्री मन्सून ताका आमी 30 लाख दवरलेले आसा। आनी एज पर सगळो जर आमी बजेट पळयलो न्ही जाल्यार 4,16,00,000 रुपया आमचो इयरली बजेट आमी केल्लो आसा। तितूंतल्यान लास्ट जो बजेट आसलो आमचो तो ना लास्ट बजेट आसलो तो 4,16,00,000 रुपया आमी केल्लो, पूण आतां जो बजेट एक 34 लॅक्सान वाडलेलो आसा आनी 4 crores 50 lakhs हो आमी 2017-18 बजेट आयज आमी फायनल केल्लो आसा। तेन्ना सगळ्यांचे मेन म्हणजे आमी आयज घेतले हितून प्रोविजन दवरलेलें आसा ते म्हणजे आमी वर्कर जे आसा डेली वेजीस वर्कर आमचे आसा पळय ते एज पर गव्हर्मेंट रेट तांकां 323 रुपया तांकां आमी मंथली दितात, पूण तेंचे एक प्रोविजन आमी एक हार्डली तांकां एक 50 रुपीज तांकां पर हेड दवरपाचें आमी थारायिल्लें आसा। तेच प्रमाणे रेंट आमचे हेजेर आमी न्यू कार व्हेकल तेजेर एक आमी प्रोविजन दवरलेलें आसा। तशेंच इतर जे आमच्यो वाळपय म्युनिसिपालिटीक जे आयज इनकम सोर्स आयज आमी हावज रेंटाचेर आमी इनकम सोर्स एड करता, तितूंतल्यान आतां एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आमी ऑलरेडी ऑप्शन करून आयज ती दिल्ली आसा, तेजेर आमकां आयज इनकम मंथली एक ना म्हटल्यार 3 लाख पर्यंत आमी इनकम करूं शकता।